मारना शिवोले वाठारात दर बुधवारा सप्तकी बाजार भरता। गांवगिऱ्या वाठारातले लोक हांगासर येवन धंदो करतात। पंचायत तांचे कडल्यान सोपोय घेता, पूण ह्या विक्रेत्यांक मुळाव्यो सुविधा मात मेळनात, देखून बाजारकार चाळवल्यात। तर आज आम्ही असतात मान्य शिवोलेच्या सप्तकी बाजारात हांगा दर बुधवारा बाजार भरता। हो बाजार आयज आनी काल न्हय तर फाटली कितलींशींच वर्सां पुर्तुगीज काळान भरता अशें हांगाची जाणटी सांगता। तर आमची ह्यो गांवच्यो बायलो जाणट्यो बायलो आमची सरकारी नाल्ल कितें तांदूळ जे आसा ते हांगा विक्री काडटात आनी ताचेर ते आपलो खर्च चलयतात। दुखाची गजाल म्हणल्यार तांकां कसल्याच तरेची सोय हांगा ना म्हणून शेड ना म्हणून तांकां खंय तरी नॅचरल कोलाक वचलेले संडासाची वेवस्था ना आनी त्या खातीर तांची खूब कुटंबणां जाता। बरेच फावटी तांणी पंचायती मुखार मांडलेलो आसा, पूण पंचायतीन आजून कांय केलें ना अशें तांचें म्हणणें आसा। तेन्ना ह्या बायलांचे कडेन हांगाच्या स्थानीक पंचायती पासून जे कोण राजकीय फुडारी आसात आनी लक्ष दिवची आनी तांची ही गैरसोय पयस करची अशें सगळ्यांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर संतोष गोवेकर, मारना शिवोले। फाटली 30 वर्सां जाली लोक वतान बाजार घेवन बसतात, पूण तांचे खातीर कसलीच सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली ना। तेन्ना पंचायतीन गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी तांणी केल्या। ते आमी हाडून विकता बाजारात, थोडे खपता थोडे खपना उरता आमकां आनी बसपाक आमकां कसली सोय ना हांगसर वताना काय कावळे बिवळे आमचे हाडटा सगळ्यांनीक आमकां ते हेल्प करचें शेड बी घालपाची बसपाक आमकां। खूब वर्सां जालीं हांगा बसल्या ते 30 वर्सां तरी जालीं बसतात हांगा। आमी परसान करता, परसाची भाजी आमी हाडून विकता, थोडे गिरायक जाता थोडे उरता, सगळे खपना आमचे कडेन। गेली 60 वर्सां म्हजें हांगा शॉप आहा, दुकान हॉटेल आहा चलता, पूण हांगा लोक जे गरीब येतात आपल्या शेतांतलो माल विकतात तेंकां बाबड्यांक कांयच सोय ना। हांगासर उगड्यार बसतात, कसली ते टॉयलेट ना संडास ना, हांगा मार्केट सारकें ना, लोक रस्त्यार रावता विकता आनी वयता, कांय बाबडी त्रास करीत आहा। पण पंचायत सोपो घेता पूण तेंकां कसलीच फॅसिलिटी ना हांगासर, जावं एक टॉयलेट ना संडास ना कांय ना आनी मार्केटूय बांदलेलें ना पंचायतीन। कितें करता वर्सान वर्स पंचायत सोपो घेता पूण कांय अर्थ ना। आमचे हांगासर आदी पासून बापूय हॉटेल चलय आनी आतां आमी चलयता, म्हणून पळयता बाजार आसा तो दिसान दीस डावन जायत वयता, कमी जायत वयता, लोक कमी जाता, कांय ना गिरायक व्हडलें कांय ना आनी आमच्या बाजाराक कसलेच तर फॅसिलिटी ना। आमकां तर नात, आमकां रिपेरींग करून दिना कांय ना पंचायत त्रास करता, पण हे बाकीचे आहा ते त्रास करता, कमिटी बिमिटी आहा आमकां कांय फॅसिलिटीच दिना। कांय कितें करतलो जाल्यार तसलें हेंच ना। हांव हांगासर 25 वर्सां जालीं हितून बसता आनी हांगासर बसोंक जागो ना, उबें रावचें पडटा, वत लागता, शेड ना आनी गाडयो येता वयता, ट्रॅफीक हांगासर खूब जॅम जाता एकदां, दिसान दीस एक्सिडंट जायत कितें जायत म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान संतोष गोवेकार।